एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. खंय गेलो तो पळय थंय इश्वीक आसा. सोडते का सोड. चिनू हाय म्हण सगळ्या. हाय. या हाय इश्वी. तो रावला आपल्या केन्ना न्हाळयता वाज हाडटा. यो परत परत थंय वयता. ते काय हात लायना का माझे इश्वीक? काय हात लायना का? मारतले धरून. हांवें सगळें बॅगीन घालून दवरलेले, काडले आनी दवरले. फक्त घेवपाचें तोंडान घालपाचें. शी दवर ते. सो टायम जालो 11. मॉर्निंग रुटीन सगळें जाल्लें आसा. चाय पिले, आयज केले पोळे. हो आतां उठला ऋत्वीक आनी च्या पी म्हटले उठात ना. ए चिनू च्या पी म्हटले उठात ना. तांकां भूक लागला तांकां. आत्तां उठला. चिनूक पिलो च्या. आयज पोळे आनी चटणी केलेले आनी सगळे कपडे बी फोल्ड केले आनी हे बेडशीट बरे वॉश केले हांवें. हे इशिकाल दिलेले बड्डे. बरो आहा तो. सो आतां यूज ना कित्याक गरमी न्ही. सो मागीर बरें थंड पडले की मागीर ताका ते पाळण्यांक घालपाचें. तो बरो न्हिदतलो. यो न्हाळुया आमी. यो बुशे करुया. हांय हांय थोडें हाय म्हण इश्वीक. यो थोडें हाय म्हण. यो यो इश्वी यो. गुड मॉर्निंग म्हण सगळ्यांक. हांगा यो. फक्त भोंवता पळय कसो. ते काड नाका. मोनोपोली काड नाका. काढ ऋत्विक. हाय म्हण ऋत्विक. ए मारता येणार ताका. हो ऋत्विक कमीजन आमचो. ते मोनोपोली काडटे. ते मोनोपोली भितर बारीक बारीक कितें आहा न्ही ते तोंडां घालतलो. खंय धरू? आतां दवर हांगासर बेडार. ना वय दवर. चला मॉर्निंग रुटीन स्टार्ट करुया. एका न्हाळयता आतां हांव. नाल्यार हांव एकदां न्हाळयलें न्ही तो मागीर मातसो ओग्गी आसता. तो पळय तेजी असो पळय. आनी 2 दीस बरें दमट आसलेले आनी आयज सामकें कडक वत पडला भायर आनी पळोवपा नाका कसली गरमी जाता. केन्ना हावस हेल्पर म्हणपा लागली सकाळीं 7 सुमार पावस पडलो खंय तेंच्या थंयसर. कितें रे उडयलें? चल हांव दार बंद करता. दार बंद केल्यार बरें. यो चिनू यो. दार बंद केल्यार बरें तें. नाजाल्यार न्ही तो एक जाग्यार बसना. सकल सोड तूं वयर घेनाका. ताका बेगीन न्हाळयता. ओके ताका न्हाळयता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. टिनू ताका बरो पावडर लायता. तू कितें रे? टिनू ताका बरो पावडर लायता न्हू रे. भैया पावडर लायता तुका. आ भैया पावडर लायता. हय ते पावडरा वास ना कांय ना. कितें ताका हातीक कितें दिवकूच जाय. नाजाल्यार ओगी वचना. घे ते सेबामेडाचे शाबू हे पावडर जावं किंवा शाबू न्ही इतलो बरो ताका स्मेल बी बरो येयना. सो आमी आतां केन्ना हाडलेले ते सेबामेड जेन्ना इश्वी जाल्लो तेन्ना बरो व्हडलो डबो हाडलेलो ते ताजो यूज करता. चड ताका अशी पावडर बी लायना हांव. अशें लायट अशें लायता इतलेंच. जाल तो न्हांवन रेडी. ताका न्हाळयले भयणीन ताका बरें पावडर लायले कपडे घातले जालें तेजें. रे इश्वीक इश्वी तुज्या घेवन यो भायर. आं दूद सुद्दां पिवंक ना. रट्टा व्हडलें दूद जाय म्हणून दिलें की पिना मागीर असलो. ओके सो जालें आमचें सगळें काम. सो म्हाका थोडें ब्लिंकिटांतल्यान सामान ऑर्डर करूंक जाय आनी आयज फणस कापतले. म्हणजे फणस आमी खोतीगांव गेल्ले पळय सोनियान दिल्ले. सो एक फणस न्ही आमी आकाशाक दिलो कित्याक येदो व्हडलो फणस तो खावपा जावचें ना आमकां. सो बेश्टे ते पिड्ड्यार करचे पेक्षा कोण तरी खावं न्ही. सो आकाशाक दिले तो घेवन गेलो आनी एक आमकां दवरला आनी एक धाकटो दिल्लो पळय ताणें तो आमी कट करून खालो. कळ्ळें न्ही. सो आतां आयज हो कापया म्हटलें. बरो व्हडलो आहा. दवर त्या सकल. सो हेजें एक काम जालें. खेळ ते आतां न्हिदतलो तो. सो म्हटलें आयज हें फणस कापया. जाला मोव जाला मातशें कापया म्हटलें. सो फणस कापता. आय बरें एका धार काड म्हणपा लागली. हितून न्ही बरें धार येता. आई ते कोयतो काडून दवरना. कोयत्यान काडटा. वाड जायना ते काडपाक. कापया. ते म्हणटा आपलं जायना. पळय म्हणटा आपूण ते गरे काडटा खंय. चल हांवच काडटा चल. जय श्रीराम खंय. जय श्रीराम.
Olha aqui, aí já. बरो वजन आता बरो वास सुटला. Aí, dimpli. It's sweet. How about you, sweet? I'm fine, thank you, miss. बऱ्या. मातशें सायडीन मातशें पिड्ड्यार जाला. दुसरे घर घे ही डिंकळ तू घडतं पिंक बघितले टिश्यू काढ. हांगासर न्ही चालू आहा आनी बियो न्ही बारीक बारीक बियो आनी सामकें बरें स्वीट आहा. टमाट सगळें काडून दवरया. गोड आहा बरें गोड आहा बरें आहा. आनी ते गरे धाकटे ते कापाय इतल्यान चितलें आई पोळे करपा न्ही गे ताका रसाळ जाय. कितें तुका जाय जाता वाटू जाय तुका जाय आं जाता पोळे जाता जाता म्हणटा पोळे इफ थोडे उरले न्ही पोळे करूंक जाय बरें जाता. सो जालें हें पळयात बरें स्वीट आहा सामकें. सो सगळें क्लीन करता. आं दवरया. सो आमी दोग जाणां आम जाले. म्हाका असलें न्हीद बरयलें केन्ना सोंपता जालां म्हाका. आईन ताका न्हीद जातलें इशुकाक. सो म्हटलें तूं सगळें काड हें सगळें बरें बरें फिनेल घालून बरें पुसोवंक जाय. चिकचिक्या जालें ताका लागून काडून दवरले. गरे खावंक मजा काडपा नाका. आनी तांणी खालें भुरग्यांनी जेयना खंय तुमी पोट भरलें खंय. सो आईक म्हटलें इल्लेशें रांद म्हटलें शीत इल्लेशें कर म्हटलें. हेवी येता न्ही तें खाल्यार आनी असतें खंय मेळटा. दिस टायम म्हाका दिसता आमी खाल्लें न्ही गे फणस लास्ट इयर कांयच नासलें. काड तें शिवतांनी खाल्लेलें आनी हें फणस बीन कापतना चाकू न्ही ताका दीक लागता न्ही तो अशें न्ही गरम करून घेवंक जाय. मागीर ताका अशें पुसून काडूंक जाय. सो हें पळय क्लीन जालें. सो मागीर ताका बरें वॉश करतलें. सामको गॅस कसो लागता. आयज काल येता म्हणटा येवकूच ना. आतां आयज तरी ताका सांगता जालें. दी कट्टा सो ब्लिंकिटा थोडं सामान ऑर्डर केलें. आयज आमी करता बार्बेक्यू पार्टी. सांजचें म्हटलें बार्बेक्यू पार्टी करया म्हटलें. सो हांवें न्ही हें ऑर्डर केलां पळया म्हटलें सुहानाचें चिकन तंदुरी मसाला. सो हें मिक्स करतलें हांव सगळें. ओके पळया हेजें कशें आहा तें. लास्ट टायम हांवें ऑर्डर केल्लेलें एवरेस्ट. तें म्हाका रुबिनान सांगलेलें एवरेस्ट. सो आयज म्हटलें सुहानाचें पळया म्हटलें चिकन तंदुरी मिक्स म्हणजे वॅज बी एका मिक्स करून. अरे कित्याक उडयता सावकास रे. हात धू डस्टबिनान घाल. आनी हें ऑर्डर केलां हांवें कॅप्सिकम 3 भशेन कलर रेड येल्लो आनी ग्रीन. सो चिंतलें की आयज आसा न्ही सगळीं जाणां सो बार्बेक्यू करया म्हटलें. केन्ना करया म्हणटलें करपाकूच पावूना. सो धाकटेशें आनी तें आमचें तें बार्बेक्यू. सो म्हणटा आयज करया कशें जातलें कांय खबर ना. सो करया म्हटलें. सो पनीर मशरूम अशें घालून करतलें आयज. कळ्ळें न्ही चड अशें कांय ना. ओके पळया म्हटलें. सो आतां हांव कितें करता बरा तें मशरुमाक सगळें क्लीन करता. ताका सगळें तो मसाला लावून न्ही दवरता कित्याक बरें मॅरिनेट जावंक जाय. मागीर सांजचें अशें आमी न्ही बार्बेक्यू करतले. सो जालें हांगासर हें पळया मशरूम अशें फूल दवरतलें हांव. पनीर मातशें सायडीन व्हडलेंच केलां पिसीस कित्याक बरा. मागीर तेन्ना ते हितून घालतले पळय ते रड आसता पळय ते मागीर पिसीस जाता मातशें मोटें दवरला. आनी कॅप्सिकम अनियन आनी हो मसाला न्ही एकदम टेस्टी आसा. सो हें पळयात फक्त न्ही दही ॲड करपाचें आनी पावडर नासता भितर आं लिक्वीड अशें आसता मसाला अशें लिक्वीड आसता. अशें ताका दही ॲड करपाचें आनी मिक्स करपाचें इतलें. सो हांव कितें करता बरा हें सगळें ताका मसालो लायता की लावून तें दवरूंक जाय न्ही एक 1-2 आवर तें लावून घेता सगळें. सो हें पळयात जाल्लें आसा. आतां तशें दवरता हांव फ्रिजीन. ताका बरें प्लास्टीक रॅप करता वयर आनी फ्रिजीन दवरता. एक सांजचें करतलें हांव लेट 7 o'clock अशें. ओके जस्ट शिवाक कॉल केल्यार जेवपाक येना पळय. सो निरफणस फ्राय केला न्ही ते चिमणी चलना आनी सगळें घर सामकें धुवो जाता. सो हें मातशें विंडो ओपन दवरलें हां दवर. फ्रिजीन जागो ना ही म्हणटा फ्रिजीन दवरता का फणस. फ्रिजीन जागो ना कित्याक आतां हांवें तें बार्बेक्यू दवरला मॅरिनेशन करून.
मातशें भायर आसूं न्ही गे मागीर दवर. सो आयज कितें हा मेन्यू दाखयता तुमकां. व्हडलें अशें कांय ना. हें पिकल तुमकां सांगता बेस्ट हा. तेंडलीचें पिकल आमकां लायक जालो. सो पिकल निरफणस फ्राय केला. थोडो दवरला हांवें फ्रिजीत. आनी चण्याचो रोस केला म्हणजे ग्रीन वटाणे. ते मागीर बरें पडटा. उरले बी जाल्यार न्ही पाव वांगडा बी खावपाक न्ही खूब बरें लागता. सो म्हटलें जाल्यार हांवें सिंपल जेवण. इशुकाक आयज खिचडी न्ही ताका चड बीन्स घातला. हांवें बीन्स घातला फक्त. अशें डिफरंट डिश लागतलें न्ही तो खाता. ओके सो तुमकां मेळटा मागीर हांव. 3 hours later. सो टायम जालो 7. हांव हांगा रेडी करतालें बार्बेक्यूचें. तितल्या शिवान कॉल केलो की तो चिमणी रिपेर करपा येता काय. म्हटलें येवं म्हटलें. कितलो दीस जाले खबर आहा. आयज येतलो काय आनी म्हाका यादूच ना की शिवाक सांगपा आयज की तांकां याद कर म्हणून. तेणें आतां म्हाका सांगलें अशें आतां. सो म्हटलें आई चटणी करताली. म्हटलें बार्बेक्यू करता आमी ताका चटणी आसल्यार बरें पडटा न्ही. दाखयता तुमकां हांवें हांगासर काडून दवरला. पळयात तुमकां लास्ट टायम दाखयल्लें हांवें न्यू हाडलेलें धाकटेशें. हें पर्पजली धाकटें हाडलें कित्याक केन्ना घरान बी करूंक हय का न्ही. सो म्हटलें आयज करया. सगळे जाण आसा ओके सगळें आसतलें भितर. कोळसो बीन आसा. सगळें मागीर लायतलें कित्याक तो येतलो न्ही आतां. तो येतलो आनी तेजें काम सगळें करूंक वचून न्ही मागीर आमचें बार्बेक्यू करया. चिनू रावला केन्ना बार्बेक्यू करता कसो. पप्पा आतां कॉल केलो पप्पा हाडून दाखयता पळय की करता म्हणून. रे खाया मरे चिनू. चिनू रावला केन्ना करता. तो गेलो गार्डनाक खेळपाक. तो फ्रेंड येयला पप्पाक तो गेलो. ओके सो पळया तो येवं न्ही ही चिमणीचें काम जावं न्ही मागीर आमी सगळें करया आमी बार्बेक्यू. सो तो येवन करून गेलो. हे पळयात चलता. आनी हेंय तेणी केलें सारकें चलता आतां बरें. आनी चिमणीचे भितरलें न्ही हें सामकें पळय फुटोन सगळें भायर येयला कचरो. सो आतां न्यू घातला जस्ट गेलो तो आतां. ओके सो हांगासर हांवें स्टार्ट केलें. शिव ना खंय लेट येतलो खंय आतां नाका. सो हें पळय घातला हांवें ताका आतां लायता. कशें तें पळोवया आतां कशें कितें तें. धुंवर बी येतलें काय खबर ना. शेजारी नेबर बीन धांवून येतलें खबर ना. विंडो ओपन दवरला. ना ना राव मातसो राव लायता लावून घेता एक मिनट. पुसला बरें पुसला. सो पळोवया कशें तें. सो फायर लायला हांवें. पळोवया आतां कशें कितें तें. शिव आसल्यार मातसो बरें जावपाचें पण आसूं आतां लावपाचें आमीत करून खावपाचें आमीत कित्याक ऑलरेडी हांवें केला ताका लागून. सो हें न्ही मातसो टायम लागता लागपाक. साई अपायली नाल्लाची कट्टी आनी कट्टी ते जळून घालता अपाली. सो पळोवया होच प्रोसेस मातसो खूब टायम लागता. एकदां बरें लागलें न्ही मागीर आनी टेंशन ना. न्हय इश्वीक बार्बेक्यू करताय हय. सो हांगासर न्ही कट्टी घातला. सो जातलें आतां पळोवया. सो जालें हांगासर. घर सामकें धूळ जाला. पण जालें ताका सांगलें पयलीं पनीर करून दी म्हटलें. पयलीं पनीर फ्राय करता. काडा तें हांगासर सांगलां हांवें करून दी म्हणून. हे पळयात जालो एक दी. तशेंच आतां आनी कर ताका दी ते दी रे स्क्रिवर दी रे. तुमी खावपाक या रे फक्त वाल हाडनाका. उसळटा त्या. सो हांगासर पळोवंक शकता बरें जायत येयला. मातसो टायम लागता ताका. जस्ट पनीर एकूच 2 पॅकेट केल्लें हांवें आनी मागीर मशरूम करतलें हांव. आनी सगळे जाण हांगा बसला केन्ना मेळटा केन्ना खाता. आनी धुंवर पळय घरान. सो एक बॅच जालें हांगा बसून करता हांव कित्याक खबर आहा तें मातशें हीट जाता ताका लागून. सो म्हटलें हांगा बसून करया. जस्ट आतां मशरूम उरला आनी मशरूमाक चड टायम लागना खूब जावपाक. तर रोखडें खूब जाता. जालें ऑलमोस्ट. चटणी बीन केला हें पळयात मशरूम. तेन्ना आमी केलेली रेनागेर तितलें आमकां कळकूच ना की रेनान सगळें केल्लेलें तें. पण इतलें डिफिकल्ट ना करपाक. हें खूब ताका पाशेंच जाय पण जालें कितें जावं. आई म्हणटा चिकन कर खंय.
चिकन कर खाई नेक्स्ट टाइम आणि नेक्स्ट टाइम करना म्हटले खूप हांगासर एक तू बिल्डिंगीन तू उपकारना इफ टेरेस आंगण बी आसलें जाल्यार ओके घरान ते भितर इतलें उपकारना सगळें धुवं जाता तर एक बेश्टी करया म्हटलें आई सगळे जण आसा न्ही शिव आयज ना शिवाय काडून दवरूंक जाय आनी ते मातशें गरम गरम आसतना खावंक बरें आसता तें आणि मशरूमचे न्ही बारीक बारीक मशरूम आहा ते हितून स्क्रिवरांक वचना तेका न्ही स्पेशल हांव म्हाजे ग्रील पॅन आहा न्ही तेतून ताका फ्राय करता सो मशरूम न्ही जाय तिले चिनू बरें भाऊजी कॉल करता दाखयता पळय खंय हांगा दाखय रे चिनू हांगा दाखय मरे भाऊजी थंय पळयता तर 9 जाली हांगासर म्हटल्यार इशुकाक खिचडी बरें भयण आसा म्हण मातशें बरें पडलें तें मातशें इशुकाक घेवन बसता जाताना जावचें नासलें हांव करपाचेंच नासलें जालें सो हांगासर एक फॅन लायला हांवें बरो वारो येता वयता भायर सो मशरूम जालें म्हाजें तर उदी केले राव दे गेले राव सो हांवें न्ही चड ताका बटर बी लावूंक ना कित्याक खबर म्हाका यादूच ना अनसॉल्टेड बटर हाडपाक आनी हें सॉल्टेड न्ही सो लास्टान न्ही जेन्नागीर आमी सगळें बटर लायलें न्ही चड सॉल्टी जाल्लें मागीर तें सो चड हांवें ताका बटर बी लावूंक ना अशें मातशें लायलां चड ना कित्याक खबर तें मागीर सॉल्टी जातलें ताका लागून सो हें सगळें बारीक बारीक आसलें न्ही ताका बेश्टें हांवें हांगा फ्राय केलें आनी तें वेस्ट जातलें न्ही सो सगळें जालें हांगासर आतां खावया आमी सो पयलीं न्ही बरें फीश वॉश केलें आनी टायल सामकें गरम जाला कित्याक सकयल दवरता न्ही आनी करना लास्ट ओय बाबुकी केला ना बाबुकी केला तूं घातला ओय ए गरम आते गरम वचनाका कितें म्हणटा बाबुकी केला मम्मीन आवय आवय बाबुकी केला मम्मी तूं खातलो बाबुक्यू इल्लेशें खावया इल्लेशें खाता आं त्या खावेल ताका सो हें पळय चटणी केला कुकुंबर सो हें आसा म्हाजें रातचें जेवण जालें म्हाजें पोट भरलें सो हें पळयात हे मी बसला भुरगीं जेवपाक तांकां तेन्नाच वाडलें खाता बरें भशेन पुरो जालें हो पळय हेजें जालें आमी एन्जॉय करता चिकन 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 करना न्ही पळय चिकन कर हांव करना चिकन पयलीं सगळें घर धुवर जालें मालवण करया मगे मालवण तें बरें आहा भायर बरें आहा चिकन कर खंय हांगा टायल सगळें गरम जाला बाबय केन्ना ते टायल बीन ब्लास्ट जायत म्हणून टेस्टी जाला ते सुहाना तंदुरी मिक्स मसाला न्ही एकदम बेस्ट आहा खूब लायक जालें म्हाका खावून सांग तुमकां कशें जालें तें बरें न्ही गे बेस्ट जाला बेस्ट सुहाना मसाला नेक्स्ट टायमाचें हाडटलें अशें न्ही की ते बाबक्यूच जाय कर म्हणजे बाबक्यूच करूंक अशें ना अशें तें मसाला लावून न्ही ते ग्रील पॅन आसता पळय तितून बी करपा जाता सामकें बेस्ट जाला तर रातचें म्हाजें जेवण जालें विश्वी आयज पप्पा चुकलो शिव नाय शिव चुकलो हांवें आईक म्हटलें चटणी कर म्हटलें कशें करून कित्याक विदावट चटणी हें बलावना चटणी सामकी बेस्ट जाला वो म्हाका खावंक दिना हांगासर तें मातशें स्पायसी आहा जाल्यार घालना बरें आसा न्हू एक नंबर खंय चिनू बेस्ट जाला दिपा बरें आहा चिनू हांकां समतें वाडलें शीत जेव म्हटलें बसून जेव 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 पुरो तुका इतलें पोट भरतलें तुका इशी खंय वयता इशी आवय 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 हासलो डुश ताका मातशें घेवन भोंवचें पडटा खंय रे सावकास सावकास तुजी चड्डी दिसता मरे गेलो सो जालें आमचें खावून सगळें क्लीन केलें कितें मी खेळटा हांगासर सगळें क्लीन बीन पुसून काडलें सगळें सो जालें ओके सो कशें आसलो आयचो ब्लॉग कमेंट करून सांगात ओके सो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हण रे
ओय बाय